आमकां राती 8 सुमार आमकां फोन आयलो की एक गवो रेडो आयलो म्हणून केरी रस्त्यार आसा म्हणून मागीर आमी कितें केलें की सगळे स्टाफाक एक केलो आनी हांव तातडीन तांचे कडेन गेलो ती वतकच की रस्त्यार गवो रेडो आशिल्लो आनी गवो रेडो आशिल्ले कारणान आमकां ती कसो आयकना जालो रस्त्यार मदीं लोकांक वचपाक मेळना लोक भिवपाक लागले मागीर आमी ताका खंयच्या आनी आयडी करून ताका आमी भायर काडलो आनी ते मागीर त्या कुळागरां तो आयलो आनी कुळागरां येतकर ती कसोय ताका एक सायड दिश्टी पडना कित्याक हाजे पयलीं बी आमी ह्याच गवा रेडाक रेस्क्यू केल्लो कडेन आशिल्लो कावरे मायना हातूंतल्यान तो गायरीक पडिल्लो आशिल्लो तेन्ना ताका रेस्क्यू केल्लो तोच गवो रेडो हो परत आयले कडेन आसा आनी लोकांच्या शेतांक वचून बी होच गवो रेडो त्रास करता म्हणजे तागे आयडेंटिटी कितें की ताका एक सायड दिश्टी पडना आनी त्या दिश्टी पडना लागून तो लोकांचेर आघात करूंक शकना आनीक तो स्वता भिता आनी ताचे पयलीं आमी ताका ताचे भुके लागून आमी ताका गवत हाडून एरेंज केलें आनी गवत ताका घातलें पूण तो उदक पिता आनी गवत जाय तितलें आपल्याचें हिरवळ आसा ती खाता आनी गवत थोडें तोंड लायलें पूण कंप्लीट खालना वयर हायर ऑथॉरिटी कळेल की सांगता हायर ऑथॉरिटी वयर 2 दिसांनी गांवां आसता लोकांक डॅमेज बीन करता आमी हायर ऑथॉरिटीक रिपोर्ट केलो कित्याक आमचो डेप्युटी कंजर्वेटर सावथ गोंया अनिल शेटगांवकार जो आसा तो आमचे कडल्यान रिपोर्ट घेत आसा आनी ताका आमी रिपोर्ट धाडत आसा तेन्ना ताची प्रत्येक हालचाल आमी DCF सावथाक मडगांव आमी कळयता आनी 5 सावन तो आतां रानाचे वटेन गेला आनी आमचे स्टाफ ताका पावोवपा वता